ल्यूक. अजापांचें मासली धरप आनी पयल्या शिसांचें आपोवणें. चॅप्टर 5. उपरांत घडलें तें देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचोन आसलो आनी तो जेनेजारेत तळ्याचे दोड्यार उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्याचे देगेर ताणें 2 व्हडीं पळयलीं. खारवी देंवून रापणीं धुताले. तांतलें एक व्हडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक थावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी ओड्यार बसून थंय थावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातोच ताणें सिमावांक सांगलें, खोल उदकांत थोडें भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपणी घालात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले, पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की तांच्यो रांपणी पिंजूंक पावल्यो आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुना करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर दोनूय व्हडीं भरलीं. तें पळयना फुडें सिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडोन म्हणलें, म्हजे सोशिलो पेल्यान सर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलोले तितलेय पडलोली मासली पळोवन सारकेच थोटाकले. तेच परी सिमावाचे भागीदार आसलोले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव आनी जेजून सिमावांक म्हणलें, भिवू नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी व्हडीं तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू एका कोडकाराक बरो कोत्ता. जेजू नोगरांत आसतना अवचितूच कोडान भरलोलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें धरणीर उमटो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हणलें, ओय, म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. तेच घडयेर ताचें कोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांगिनाका, पूण वच आनी तुजें आंग याजनिकाक दाखय आनी पोरजेक तुजी पेकोवणी रुजू करचे खातीर तूं नितोळ जालाय म्हूण मोइजेसान फर्मायल्लें दान भेटय. पूण ताची खबर अदीकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडे रोगांतलो बरो जावंक उरपोनजी लोक येतालो. पूण तो खंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणें कोत्तालो. जेजू एका आरकाराक बरो कोत्ता. आनी एक दीस अशें जालें, तो शिकोवन दितालो आनी गालिलियाच्या आनी जुडेयाच्या गांवांतले आनी जेरुजालेमांतले फारिजेव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसलोले. आनी लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सभें आसली. अवचितूच कांय दादले आर जाल्ल्या एका मनशाक अंथरुणार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडून ताच्या फुड्यान दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळनासलें. देखून ते पाटसाचेर चडले आनी नळे काडून अंथरुणा सयत ताका मोदेकात जेजू मुखार तांणी देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन ताणें म्हणलें, इश्टा, तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिजेव आपल्या मनांत म्हणूंक लागले, हो आनी कोण रे? तो सांगता तें सारकेंच देवनिंदा. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जाता? तांचें चिंतप जाणो जावन जेजून परतिपाल केलो, असलीं चिंतनां तुमच्या मनांत कित्याक घडयतात तुमी? ह्या दोनांतलें खंयचें म्हणूंक अदीक सोंपें, तुजीं पातकां तुका भोगसलीं अशें म्हणूंक, वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमी जाणो जावचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ
आनी तुजें अंथरूण उखलून तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगळ्यां उजीर उठून आपूण आसलोलो तें अंथरूण उखलून देवाची तुस्त करीत तो आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम थटाकलीं आनी देवाक वाखाणटालीं आनी भिरांतीन भरोन म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आयज देखल्यो. जेजू धोंड वसूलदारा लिवायक आपलो पाटलाव करूंक आपयता. हाचे उपरांत जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका धोंड वसूलदाराक मांडवीर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें आनी धोंड वसूलदारांची आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या हेरांची व्हड खेत आसली. तेन्ना फारिजेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्रियांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, धोंड वसूलदारां आनी पातक्यां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? प्रतिपाल करून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसलोल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. तुमी प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां आपोवंक हांव आयलो ना, पूण तुमी पातकी म्हूण लेखतात तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर असल्यांक हांव आपोवंक आयलां. उपासा विशीं विचार. तेन्ना तांणी जेजूक म्हणलें, जुंवाचे शीस आनी तशेंच फारिजेवांचे भोंवन भोंवन उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवन खुशाल आसात तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावयेत? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून वचचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतोच ते उपास करतले. जेजूची आनी ताच्या शिसांची चाल सारकीच नवी. अशी एक वोपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोन्न्या वस्त्राक कोपो मारूंक नव्या वस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें वस्त्र पिंजलें त्या भायर ताचो काडलोलो कुडको पोन्न्या वस्त्राक सरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोन्न्या दाब्यांनी भरिना. भरलो जाल्यार नवो सोरो दाबे फोडून उडयतलो आनी सोरो ओतोन वेतलो आनी दाब्यांचो इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या दाब्यांनी भरूंक जाय. आनी पोन्नो सोरो पिवन आयिल्ल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोन्नो सोरो ओदीक बरो, अशें ती म्हणटात. देवाचें उतर हें.